सर्वेस्परान केल्लीं बरेपणां नियाळून ताका आमी दिनवासुया. एक वरोस आमी देवाच्या आसऱ्या खाल जियेल्या. कितलीं अजापां, कितलीं विस्मितां आमी आमच्या जिवितान पळयलीं आसतलीं. हांगासर येवपूच म्हळ्यार एक अजाप कशें, एक विस्मीत देवाचें. देवान आमकां हांगा येवंक एक सोद्या दिली, एक ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या जिवितान घाली आनी हाका लागून आमी दिनवासूंक गरज. पूण आयचें देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन एक दिनवासणेचें काळीज आनी मन घेवंक आमकां उलो मारता. आयचें शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें ओरोंबाक सोब आसलो, सोब देवा सवे आसलो आनी सोब देवूच जावन आसलो. आमी जाणो उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां सांगतलें देवान जेन्ना संवसार रचलो ताच्या उतरान ताणें रचलो. ह्या सोबदान आख्खो संवसार रचलो आनी आमचे मदें आमी जाणाव कांय बरी सोबीत सुंदर सृश्टी आसा. फुलां फळां दितलीं झाडां पेडां आसात, वारें आसा, उदक आसा, हें सगलें जावन आसा देवाचें. देवान सोबदा वरवीं रचलोलें, आपल्या उतरा वरवीं रचलोलें फुकें देणें आमा सोमेस्तांक. आनी हाका लागून आयचें देवाचें उतर आमकां हें दिनवासणेचें काळीज घेवन सदांच देवाक दिनवासूंक आमकां उलो मारता.